गोयच्या रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या। रस्तो सुरक्षा सप्तक कसले करतात काय म्हणून आर्जीचो आमदार विरेश बोरकाराचो सरकाराक प्रश्न। रस्तो दुरुस्तीच्यो फायली सरकाराकडेन पैसे नाशिल्ल्यान परतून येतात अशें विरेश उलयलो। सरकारान गोयच्या रस्त्यांची स्थिती जाग्यार घालची म्हणून विरेशाची मुखेलमंत्र्याकडेन मागणी। रुलिंग पार्टीचो एमएलए सरकाराचेर डायरेक्ट टिका करता आनी डायरेक्ट सांगता, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटाचेर डायरेक्ट टिका ही की हो सांगता की हो सरकार अपयशी ठरलेलो आसा, ह्या सरकारान कांयच जायना म्हणून। आनी हे डबल इंजीन जे गोंयांत आसा आनी वयरूय आसा ते एक टायमार म्हणटा, एवरी टायम म्हणटा आमचे कडेन पयसो आसा, सगळें आसा, आनी पयसो आसा ना नेगेटिव्ह फंड म्हणून तुमी फायली परत कशें धाडटा। ह्यो आयज कितल्योश्यो फायली पेंडींग उरलेल्यो आसा, आमच्या मतदारसंघांनी कितल्योश्यो फायली पेंडींग उरलेल्यो आसा। नेगेटिव्ह फंड हे ते चालूच आसा। कित्याक हांव पर्सनली वयता, पर्सनली विजीट करता, पर्सनली पळयता, तेन्ना कळोन येता की ह्यो ज्यो फायली आसा ह्यो नेगेटिव्ह फंडा खातीर पेंडींग दवरिल्ल्या। म्हणजे जेन्ना डबल इंजीन सरकार, सेंट्राक बीजेपी, गोंयांत बीजेपी, इतले पॉवरफुल सरकार तुम्ही जेन्ना म्हणटा, नाल्यार ह्यो फायली कश्यो पेंडींग उरता आनी कित्याक लागून पयसो ना? हो पयसो खंय वयता? आयज तुम्ही पळयता आसतले गोंयांत प्रत्येक वेळार पणजेन तुम्ही पळया, पणजेच्या रस्त्यांची हालत जाल्या कितें? आयज स्मार्ट सिटी, गोंयची स्मार्ट सिटी सारखी विकट परिस्थितीन आसा। रस्त्यान चलोवपाक सारकें हालत ना। आयज पाटो सारको हो प्रायम लोकेशन, थंयचे रस्ते सारके ना। प्रत्येक कडेन खंय वयता थंय रस्त्याक लागून त्रास। जो जंक्शन पळया तुम्ही, कदंबा केटीसीचो जो जंक्शन आसा तो सर्कल रावंड अबाउट आसा, प्रत्येक वेळा थंय खणकुलां पडलेली आसा, प्रत्येक वेळा, आनी थंय हजारांनी गाडयो येता। आनी एवरी टायम मातसो पॅच मारता, तेजे नंतर परत सेम जालो। तेजे सोल्युशन हे कांयच ना।